कित्याक एक आमचे पार्टी बीजेपी सरकाराचे विरोधक आणि असे उलयन दाखयले की आम्ही मायनॉरिटीज एगेन्स्ट आसलेल्या भाशेन आणि अशी मागणी केली की एक मायनॉरिटीज कमिशन जाय म्हणून. पयले सुवातेर हांव सांगपाक सोदतां, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास हे आमचे स्लोगन आसा. जेन्ना आमी सबका विश्वास म्हणटा आनी सबका विकास म्हणटा, आमकां सबंद विकास जाल्लो जाय, आमकां सगळ्यांचे कॉन्फिडन्स जिखून घेयल्ले जाय, आमकां सगळ्यांचेर विश्वास आसा आनी विश्वास लोकांनी गोंयच्या लोकांनी आमचेर केल्लो आसा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 3दा भाजप सरकार निवडून आयलो. 3दा येवप म्हळ्यार फकाणांनी. आनी हांव याद करतां 2012 सुद्दां फर्स्ट टायम आमकां 21 सीट व्हडली मेजॉरिटी मेळ्ळी. स्वर्गीय आमचे बाब मनोहर पर्रीकर आसतना. कित्याक मेळ्ळी? मायनॉरिटी लोकांनी सुद्दां आमकां पूर्णपणे सपोर्ट केल्लो बाब मनोहर पर्रीकर आसतना. आनी तो सपोर्ट तेन्ना केल्लो तो मातशें थोडे कडेन कमी, थोडे कडेन मायज बरी जाला आसतलो, पूण विदावट थोडे मायनॉरिटीचो सपोर्ट पावरा येवपाक शकना. आनी आमी 3दा पावरा आयले. आतां हें इक्वेशन पळोवन थोड्या लोकांक डेफिनेटली पॉलिटिक्स करपा जाय. आनी हांव तें पॉलिटिक्सूय समजता की अशें चित्र दाखयता की हांगा मायनॉरिटीचेर हो सरकार कितें तरी विरोध करता काय कितें अशें एक मनान एक भंय निर्माण करता. पूण म्हाका दिसता लोक हेजेर बडी पडपाना. सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे गोंयान शांतिकायेन इतली आमची कम्युनल हार्मनी आसा, शांतिकायेन आमी गोंयकार सदांच जियेल्ले आसा, ते खंयचे कम्युनिटीचे आसून. पूण ते रॅली जी हांगा पणजे जाली ती पळोवपाक गेल्यार एकूच कम्युनिटी नासली, दुसऱ्यांकूय इनवॉल्व केले दुसरे कम्युनिटी आनी दुसरेच क्वॉर्टर्सान. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां जे चड करून हांव मायनॉरिटी मध्ये आनी मेजॉरिटी एमंग मायनॉरिटीज आमचे कॅथलीक आसा. हिंदू भाव कॅथलीक भाव मध्ये एक तरेन डिविजन हाडपाची थोड्यांची प्रयत्न आसा. हांव मुद्दम सांगतां आमी स्कीम तरी लोकांक दिला त्या प्रमाणे भेदभाव ना करता. सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसून दी, लोकल गव्हर्मेंट स्कीम आसून दी, सगळे लोकांक एक तरेन मदत जाल्ली आसा. केंद्राच्यो स्कीम आसून दी, केंद्रासून आसून दी, आख्खे भारता आसून दी आनी गोंयानूय आसून दी, स्किमीचो बेनिफीट दिता तेन्ना कोण हुंयचे कम्युनिटीचो, कोण हुंयचे धर्माचो, कोण हुंयचो जातीचो कातीचो केन्ना पळोवना. ह्यो स्कीम सगळे लोकांक लागू जाता. गोंयान आमी सदां मेनटेन केला. आमी एक सॅच्युरेशन पॉयंट कशे पावल्ले आसा स्किमी प्रमाणे. आनी ताका लागून सेपरेट एक कमिशन जे मागणी केली वयता ती सेपरेट कमिशनाक गरजूच ना. आनी ते कित्याक तें हांव सांगतां. Instead of go under saturation approach of the state government, many of the components have achieved mainstreaming and consistent efforts are being made to render full participation and benefits in the various relevant schemes for minority communities. आता हांव तर ही स्कीम वाचपाक गेलो जाल्यार बरोच वेळ लागतलो. हांव तुमकां हेज्यो कॉपीज दितलो. कश्यो स्कीम ऑलरेडी लागू जाल्ले आसा ते आमचे ST कॉर्पोरेशन आसून दी, आमचे OBC कॉर्पोरेशन आसून दी, आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट तर्फे आसून दी, आमचे लोकल गव्हर्मेंट तर्फे आसून दी. भेदभाव ना करता. धर्माचेर भेदभाव केन्ना जावंकूच ना गोंयान. आनी सगळे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आतां स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेअर्स कवर्ड अंडर 15 पॉइंट प्रोग्राम exclusively meant for notified minorities. Schemes are being implemented by Ministry of Minority Affairs and other participating ministries are as under मुद्दम हांव वाक्य वाचपाक गेल्यार हांव थोडेशे वाचतां. प्री मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम JVK स्कीम, नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन स्कीम, समग्र शिक्षा अभियान
मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन हेज्या अंडर ह्यो स्कीम आसा. दीन दयाल अंत्योदया योजना मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट हेज्या अंडर ही स्कीम आसा. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम एगेन अंडर रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. प्रधानमंत्री आवास योजना एगेन अंडर रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. नॅशनल अर्बन लायव्हलीहूड मिशन हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स मिनिस्ट्रीच्या खाला. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बँक्स डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस. पोषण अभियान दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. नॅशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर. आयुष्मान भारत डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर. नॅशनल रुरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर आणि सॅनिटेशन. ह्यो ऑलमोस्ट 17 स्कीम आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटा अंडर ज्यो मायनॉरिटीज जे आमी म्हणटात तांकांय लागू जाता. सो जेन्ना एक सॅच्युरेशन पॉयंट येता ऑलरेडी स्कीम्स आर बीइंग गिवन. वॉट इज न्यू दॅट वील रिजल्ट ऑर वॉट वील बी द रिजल्टंट आउटकम मायनॉरिटीज कमिशन करपाक. इट वील बी ओनली डुप्लिकेशन ऑफ वर्क. ही मातशें थोडे लोकांनी समजुणी घेवपा जाय. इट इज नॉट दॅट बिकॉज कोणा बेनिफीट मेळटलो म्हूण कोण फाटीं सरता अशें न्हू. बेनिफीट ऑलरेडी मेळटा. एक डिपार्टमेंट जेन्ना चालू आसा दुसरे डिपार्टमेंट वा दुसरे कमिशन करपाची गरजूच ना. हांकां ही आमकां सारकी समज येवपा जाय. So every government has implemented various schemes for welfare and upliftment of every stratum, including minorities, especially the economically and weaker and lesser privileged sections of society. ह्यो स्किम्यो सगळे हांवें सांगला तशें मिनिस्ट्री टू. Government of Goa has also adopted multi-pronged strategy to enhance the employability of notified minorities. हे हांव तुमकां मुद्दम हांव तुमकां दितलो so that you can cover it extensively. मुद्दम हिंगा सांगता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज नोटिफाईड फॉलोइंग एज शेड्यूल कास्ट बांगवी चांबार महावंशी मांग मागीर धंगर दोबी राजक मडवल नवी नाय नबीक हितून सगळे आसा. कितल्यो 19 सुमार कॅटेगरी आसा. एविडेंटली हे इम्पॉर्टंट क्रिश्चियन्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब and other backward classes and are equally entitled for all benefits and remedies as the case may be. म्हणजे ऑलरेडी तांकां बेनिफीट मेळ्ळा आनी मेळत आसा. एप्लाय केल्यार जे कोण एप्लाय करूना ते एप्लाय करपाक शकता. आनी कितलेशे स्किम्यो गोवा गव्हर्मेंटान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आनी सांगला तशें ओबीसी एज्युकेशनल स्कीम आसा. हे हांव तुमकां मुद्दम बांदता कित्याक लिस्ट खूब लांब आसा. खंयच्यो स्किम्यो गव्हर्मेंटाच्यो आमच्यो आसात त्यो ऑलरेडी मायनॉरिटीज लागू जातात. इकॉनॉमीक एसिस्टन्स एंड एंटरप्रेन्योर स्कीम मायक्रो क्रेडीट फायनान्स स्कीम हेय सगळ्या लागू जाता. टर्म लोन स्कीम महिला समृद्धी योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम provides financial support 1 lakh to individuals from ST community for self-employment activity. Goa's tribal employment generation program, subsidy of 40% on loans for educated unemployed from tribal communities for micro and small manufacturing, service, trade enterprise. Housing scheme, Atal Asra Yojana asa, Asraya Aadhar scheme asa, Atal Asra Yojana for SC, OBC, economically weaker section, हे सगळे आसा. हेल्थ स्कीम आसा. दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना ही स्कीम आसा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य ही स्कीम आसा. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ही स्कीम आसा. गोवा मेडिक्लेम स्कीम आसा which provides financial assistance for super specialty treatment not available in Goa government hospital to permanent residents of Goa including ST, SC with annual income below 1,50,000. हितून ते सगळेच येता. Goa Commission for Scheduled Caste and Tribes have been established under Goa Commission for Scheduled Tribes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 2010 safeguard interests of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes on the state of Goa and for matters connected therein and incidental thereto.
हिंगाय आमचे मायनॉरिटीजूय भितर येता. हिंगा सगळे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिल्ले आसा. मागीर गोवा स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन is a state government company incorporated in 2011. It's a public unlisted company and is classified as company listed by shares. Goa State Minorities Finance and Development Corporation is majorly in community, personal and social businesses from last 14 years. Interests of minorities are well safeguarded and welfare measures taken by the government for the upliftment of minorities are virtuous and result oriented. In the given scenario, there is no immediate or alarming need for setting up of minorities commission in Goa, as that will lead to duplicity of already existing infrastructure and mechanism in which are both transparent and accountable. आता हिंगा हांवें सांगलां तशें हें हांव तुमकां दिवपाक लायता. सगळ्यांक हितून आनी म्हणजे डिटेल तुमकां मेळटले. इम्पॉर्टंट कितें, सपोज मायनॉरिटी कमिशन खरें गरज आसली जाल्यार करपा जाता, कांय हरकत ना. दुसरे डिपार्टमेंट हे कितलेच डिपार्टमेंटा लागीं जाता, एक एक डिपार्टमेंट आपलें काम करता एंड विदाउट डिस्टिंक्शन वॉट्सो एवर, कांयच जेन्ना प्रॉब्लेम ना, आनी एक डुप्लिकेशन करून आनी एक डिपार्टमेंट कित्याक वाडोवपाचें हें हांव स्पश्टपणे तुमकां सांगपाक सोदतां. आणि गोंय असलो जागो आसा, ऑल वेदर मायनॉरिटीज ऑर मेजॉरिटीज, ऑल कम्युनिटीज आय विल से हॅव लिव्ड व्हेरी हॅपिली. केन्नाच हांगा केन्ना प्रॉब्लेम आसना. हे कम्युनलिजम हाडून हे वीक जे थोडे हाडपाक सोदता, मायनॉरिटी वर्सीस मेजॉरिटी, हे केन्ना गोंयांत भितर सरपाक आमी दिवपा जायना. आनी इवन कंपोजिशन तुमी पळयल्यार आतां हांवूच बीजेपीन कितले म्हजे ऑलमोस्ट 3 terms in Dabolim constituency, 2 terms on BJP ticket. तेजे हुणेसून सुद्धा तुमकां इतिहास खबर आसा. I always used to support BJP. My friend Rudolf Fernandes is honorable member from Santa Cruz, who is also BJP. Our Glenn Tiklo also was BJP ex-MLA. Now he is working actively for the party in different positions, spokesman जावन आसा. हे भाशेन मायनॉरिटी आमकां तरी केन्नाच वेगळो जार दुसरे भाशेन पळयता ते हांवें तरी पळोवना आनी तेणीय पळोवना. ते तुमकां कितें थोडक्यान सांगतले. वयल्यान हांव सांगपाक सोदतां, बीजेपी जॉयन केला तेन्नासून म्हाका तरी हे वेगळो जार चुकोन सुद्दां डिस्टिंक्शन करता, दुसरे भाशेन नदरेन पळयता हें केन्ना हांवें पळोवना. आनी मायनॉरिटीज वयल्यान हॅपी आहा हांव म्हणपाक शकता. आनी मायनॉरिटीज रायट फ्रॉम 2012 आमकां सपोर्ट केल्ले आसा. हाल्ली आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन जालां तेन्ना सगळे आमचे, हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, आमचे आख्खे पाद्री बाव म्हण नाका, बाकी आख्खी चर्च अथॉरिटीज म्हण नाका, आमकां लास्ट एक डिनर सुद्दां दवरलें टू थँक प्रोफ्युजली गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर फुल्ली कोलॅबरेटींग and supporting that particular international event, I call it, though it was a religious event. आमी हे विसरपाक शकना. आनी परिकट टायमाकूय एक टायम एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना म्हणटाले ही रियली कोऑपरेटेड, गेव वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटीज. एकेपे जालें तेन्ना ते म्हणटा दिस वॉज फार बेटर. इतले कॉपरेशन सरकारा कडेन मेळ्ळें, सगळ्यांनी तोखणाय केली. rare example and collaboration between the church and the government म्हूण. आतां एज एगेन्स्ट दीस बॅकग्रावंड वेन आमी सदां आमचे फेस्तां सुद्दां सेलेब्रेट करतना बरे उमेदीन एकामेकाची फेस्तां सेलेब्रेट करता. थोड्या तेंपान गणेश येतलो, मागीर ओरोस काबार जाता तेन्ना क्रिसमस येता. कितलीची ल्हान व्हडली फेस्टिवल इन एंटायर गोवा जाता. आवर कम्युनिटीज हॅव ऑलवेज बीन हॅपी विथ इच अदर. सो कित्याक ही प्रयत्न चलता ती हांव नकळो, कित्याक नेक्स्ट इलेक्शनाक थोड्यांक तुका दिसता आसतलें कितें तरी यूज करपा जाय, खंयचे प्लॅटफॉर्म घेवपा जाय. आनी हो सरकार इज कमिटेड टू द वेलफेअर ऑफ ऑल म्हणून सबका विश्वास, सबका विकास आसा आनी सबका प्रयास. आमी सगळ्यांनी प्रयास करपा जाय आमची शांतीताय सांबाळपाक, आमचें बरेपण सांबाळपाक आनी गोंयकार सदां एक रावपा जाय. केन्नाच अशें कम्युनल हार्मनी हिंगा केन्नाच जावंक ना. खुबश्यो अश्यो थोड्यो पार्ट्यो वा अश्यो ऑपोजिशनान खूब ट्राय केली गोंयान अशें कम्युनल हार्मनी करपाक, दिसपाक आसतलो डिसहार्मनी करपाक.
तुमकां खबर आसतली जेन्ना आमचो ऑनरेबल पर्रीकर आसतना त्या टायमार पासून असोच एक भायलो कोणो तरी एक सांग येयलो आनी गोंयान ते करपाक सोदताले कितें अशेटी सामनी करपाक तेन्ना पर्रीकरान तांकां गोंयचे भायर धांवडयलेले आहा तांकां गोंयान भितर घेवंक ना कळ्ळें न्हू आनीक दुसरें कितें गोंयान आमचे लोक अशे जातीवादी केन्नाच मानिना आमी सगळे लोक बऱ्या मोगान चलतात जावं हिंदू भाव तशेंच आमचे मुस्लीम भाव तशेंच कॅथलीक भाव आमी बाराबर आसता केन्नाय तुमी पयलें आसतलें केन्नाय गणेश आसता तेन्ना आमी तेंच्या गणेशाक वयता आनी ते आमी तेंगेर वचून जेयता आमी गणेश विसर्जन करपाक वयता कमले तशेंच आमचे पळय क्रिसमस आसता तेन्ना ते आमगेर क्रिसमसाक येता जेवपाक आनी गोंयान तशेंच मुस्लीम भावाचे फंक्शन आसता तेन्ना आमी ईदाक वयता आमची फंक्शनां सदांच आमी मोगान चलता आनी गोंय आमची इंडियेक एक स्टेट आहा की आमी सगळे एकामेकाचे रिलिजनाक आमी रिस्पेक्ट करता कळ्ळें सगळे आमी रिस्पेक्ट करता आनी एक पाट खंयच्याच धर्माक कितें जालें जाल्यार आमकां केन्नाच लायक जायना खंयचोय धर्माक जावं आतां नन पळय आमची सिस्टर फ्रांसीस आनी दुसरी नन तेक आतां पळय त्रास जाले आमकां लायक जायना तशेंच खंयच्याय धर्माचें जर अशें कितें जालें जाल्यार खंयच्याच धर्मान आमच्या गोंयान तरी आमकां लायक जायना कित्याक आमी युनायटेड आहा म्हाका एक उगडास आसा तुका सांगपाक तेन्ना आमच्या टायमार हांव इलेक्शनाक भोंवतालो तेन्ना आमचो एकलो ऑपोजिशन घरांनी भोंवतालो आनी तेज्या फाटल्यान हांव पावलो त्या घरान आनी ते आमचे हिंदू भावाचें घर जेन्ना खरें म्हणल्यार ते आमकां सपोर्ट करनासले जेन्ना हांव तेंगेर गेलो तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की आत्तां म्हणलो आमचो ऑपोजिशन आहा तो येवन गेला म्हणलो आनी फाटल्यान आमच्या धर्माचेर कोण उलयला म्हणलो कळ्ळें न्हू आनी तेणी सांगलें कितें की आमी म्हणाले खरें म्हणल्यार तेजे सपोर्टर आसले कळ्ळें न्हू हे हिंदू भाव आमचे आमी म्हणाले तेजे सपोर्टर आसले अशें तो धर्माचें उलयला म्हणून आमी म्हणाले आयज सान तेका ना आमी म्हणाले सारकें फुल्ली आमच्या वाठाराक अशें आमचे गोंयान चलता आमचे केन्नाच जातीवादी आमी केन्ना चिंतिना आमी सगळे धर्माक रिस्पेक्ट करता आनी अशेंच आमी चलोंक जाय. Everybody is aware that yesterday on Azad Maidan there was a sabha which was brought in, and on account of that today, Honorable Minister Mr. Mohan Budino has already spoken, given his thoughts on the subject matter. आता आमचो बाब रुरल आसा आनी हांव सांगूंक सोदता की there were 3 issues which were raised up in the meeting, and one was about the minority commission which they are insisting in the state of Goa, which my view is and the view of the party is that which I feel that minority commission is not required, and I say why it's not required is because today in the state of Goa, as very clearly mentioned by Mr. Movin, Honorable Minister, that today आमी कोणाचो भेदभाव करूंक ना. We have given all the schemes, whether it's central, whether it's local, to each and every individual and of all communities. Because I can say that because in my tenure as a MLA, 2 terms, and I was a social worker holding positions, no one has ever complained today to the human right that no, amka भेदभाव केला, amka scheme मेवंक ना. All the flagships, all the schemes like Grada, Ladli Lakshmi, the thing that be given to each and every individual, each and every community, and so as well as the central scheme. So the question of in a state like Goa, we are almost about 60% of majority, almost 40%, including the Catholic and also the Muslims. You know, of course Catholic may come here, but you know overall. So the question of having a minority commission then arise because there is not a single complaint. So that is one thing which I want to state, and the people of and no public has complained and not the individual has complained. Secondly, they speak about anti-conversion of law, which they say Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has hinted on that conversion of law. See, Tanpun Harkat Kana, anti-conversion of law is what now? Anti-conversion of law is a law. If forcefully, if someone feels that he wants to change his religion forcefully, sometimes people are poor people or because of money, there could be a possibility where that person could, be forced to convert, maybe from a Catholic to Muslim or Muslim to Hindu, whatever. But then he has a right, if the law is in place, he has the right to go and challenge it. But tomorrow, if on his own free will, if a person wants to convert into another religion, you follow the due process and get converted. There is no problem as such. And also issue person ante Goan azun yong naslo.
And thirdly, the rest of the rest, it should be law and order situation. The Maga Sanat, you ask any individual, any community, where there's been unrest of law and order situation in the state of Goa, everything has been very peaceful. The bonding between all the communities over the years, I can say that from Burgyasun, have come up being in politics now. I've never heard of any situation, the bonding between majority and minority has been fantastically fine. And आमचे कला फेस्ता येवंगा, आमच्या ईद जावन, आमचे चतुर्थोत्सव जावन, आमी सगळे आमी सण आमी मनयतात, आमी सेलिब्रेट करतात, and it's been very, very peaceful. So the question of law and order situation can arise in the state of Goa, and our government today, Dr. Pramod Sawant, and all the ministers, MLAs today are taking good care of all this. There's everyone, because today, and this is our third now, almost I think this time there are almost about minorities will be in the assembly, almost about quite a number of minorities there. 12 MLAs. Yeah, there are there are ministers as minorities, there are MLAs, Catholic MLAs, and everyone is taking care of. Even the last tenure, there was almost about 45%, and the previous 33%. So the minorities all taken care of, all the scheme, everything has been given, and everything has been taken care of. So I feel that all these things which has been actually, they had all this meeting just to probably, now since the election is around the corner, where a lot of ZP elections coming, there'll be council elections, and there, there's a sort of a fear that today BJP is doing very well, is taking care of each and every community, each and every individual. So आमचेर कसो ताजेर आमचे not adopt, कितें करप. So that is all happening in the mind, and they are trying to make all false propaganda and trying to get the Bharatiya Janata Party down, which I think the people are very smart. The people know, I think, what is happening, because even in SC meeting which took place, there were some already leaders of the opposite party which were there. So I feel if they are trying to politicize the whole thing. So I feel my appeal to the people to that nothing of this will happen in the state of Goa. Whatever is happening in other states, yes, minor is very clear. That I mean, kind of pomna. The law and order, the law is there. The law takes its own course, and things will be sorted out. So this is all I want to say. See, as far as Goa is concerned, first of all, there has never been any issue. We have been happily living with good communal amity. So when Goa nothing has happened, you should not create a situation where even you give the slightest chance for the ill will to come in, or for that ill feeling towards another person as a community. Now India is such a large country. If something has happened in Chhattisgarh, certainly that is not a reflection on Goa at all, by no means, because Goa such a thing has never happened. Even when the worst of incidents have happened at other times, even during Congress rule in other parts of India. So let us maintain our communal harmony here, our excellent relationships between the communities. Demands come from the Christian community. Then what you will do? What is that? Demand for this commission comes from the Christian community. Then what you will do? See, there is sometimes always a slight gap between understanding and knowledge that these schemes are already there. That if you have a minorities commission, it will simply lead to duplication of work, duplication of another authority when authorities are already existing. Sir, what we are asking is that, sir, this was an incident, not about this project, so facilities and all. Do you all condemn that incident, all three of ते you? आत्तां सांगले न्हू की आमकांय ते लायक जावंक ना ते सिस्टरांक पळय आतां हें जालां नॅशनल सिटी आमकां ते लायक जावंक ना म्हणून आमी पयलेंच सांगलां मला कितें इन्सिडेंट वयर जावपाक जाल्यार आनी गोंयान असलें जावपाक न्हू आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न्हू तेका जातीवादी केन्नाच ना कित्याक हांव जाणा केन्ना हांव जेन्ना तेज्या फुड्यान वयता कामां घेवन न्हू आमच्या कॅथलिकाची जावं कसलेच्याची जावं कसलेंय काम आसूं तो न्हू वयल्यान तेणें म्हाका सांगलां कितें कामां फादरीची बाल हाड बेगी कमले तेंची मातशी फास्ट करया म्हणून तेका जातीवादी आमच्या गोंयांत लागना आनी न्हू भायल्या स्टेटींनी असले आसत आतां गोंयान न्हू खूब ट्राय मारलेली आहा खूब जाणांनी आदी कमले आमच्या टायमार पासून ट्राय मारलेली आहा मात तसलें गोंयान केन्नाच जावंक ना गोंयान आमची युनिटी आहा आनी आमी एकामेकाक सारके मानता आनी कितें आसता दुसरें कितें आमचे कितें आसता कम्युनिटीन आतां कॅथलीक कम्युनिटीन तर एकल्यान जर आतां आमचे सगळ्या कम्युनिटीन कोण ना जाल्यार कोण एकलो आसता
कमलें न्हू तशें आमच्या धर्मान पासून एकल्यान कोणें कितें म्हाकाच जर कितें वायट सांगलें जर आतां हिंदू भावाचें हांवूय ताका पयस करता आमी सगळे एकठांय येता आनी ताका पयस करता सेम थिंग अशेंच हिंदू भावूय तशेंच करता तेंच्या मदें तर कोणें आमच्या कॅथलिकाचेर सांगपाक गेलो ते सगळे एकठांय येता आनी ताका पयस करता आमच्या गोंयान अशें चलता आनी गोंयान असले केन्नाच घडोवंक उपकारना केन्ना घडोवंक दिवकी उपकारना आनी जाता इतली शांती जावंक जाय आनी लोकांक जाय पळय तशें जावंक जाय नॉन मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक नाका तें जर समजा जालें जाल्यार कितें नुकसान आसतलें गोंयांत when one particular department or several departments are already doing the same job, why do you need another authority? There will be only duplication of authority, duplication of the same work. So त्योच स्किम्यो लागू जातल्यो त्योच स्किम्यो आसा. So always it is the case whenever something is given to the people, it is one particular department that does it. हे ऑलरेडी काम चालू आसा We are not talking about the schemes. आणि We are not talking about the schemes here, sir. This is our entire पळय हांवें सांगलां तशें एक थोडोसो गॅप आसपा जाता एक समज घेवपाक की बाबा ह्यो स्किम्यो आसा आनी हें बरेंपण आमकां ऑलरेडी आहा आमी तरी तें पयलें नासतलें डिफरंट डिपार्टमेंटां आहा ते आतां हें जालें म्हणून आमी क्लॅरिफिकेशन दिता ऑलरेडी दीस स्किम्स दीस बेनिफिट्स this feeling of oneness is there in the schemes. Sir, everything is well and said. What like Graham has just now said, the meeting that meeting was specially to condemn that attacks. So they काहले कितें घाले जाल्यार फुडें तुमी कितें करतले मागीर? I can tell you one thing. Even Chhattisgarh जालें तांकां bail मेळ्ळी. The majesty of law is there. The law of the land would always prevail. आनी तुमी पळयला our country runs on the good law. So law and order prevails. So there is no need of any fear.